नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टकार्य कार्यावळीत तुमकां सगळे येवकार आसूच्या म्हणून सांगाती गौरांग प्रभू मळकर्णेकार तुमचे मुखार घेवन ते सगळी गोंयच्योच खबऱ्यो. आनीक गौरांग आज आमी ह्या कार्यावळींतल्यान कितलेंदा हो विशय काडिल्लो की हो जॉब स्कॅमा भितर कोणाचे हात आसात कोणा आसात. आनी आज आतां एक आमचो गोविंद गावडेचो एक्स स्टाफ काल अरेस्ट केला. ताजो ह्या जॉब स्कॅमाक हातूंत ताजे पयलीं सुती प्रभू गांवकार जाले, आतां हो कांदोळकार जालो. सो हे जर सगळें पळयलें जाल्यार हातूंतली ही व्याप्ती पळयल्यार कितें दिसता. म्हणजे एक वटच्यान आमचे पुलीस म्हणटात की हातूंत कोण राजकारणाचो हात ना किंवा आमकां तशी म्हायती मेळूंक ना. आनीक दुसरे वटच्यान राजकारणाक लागीं आशिल्ले मनीस ह्या घोटाळ्यांनी दिश्टी पडपाक लागले. पुलिसांनी अशें म्हणिल्लें म्हणटा तें आतां की आतां पर्यंत कोणाला हात ना, म्हळ्यार आमी कडेन पावना आतां पर्यंत. सो आतां येवपा लागला, आतां येतलो काय ना हेंय परते पळोवपा जाय. आतां ताणें रेजिग्नेशन केन्ना दिल्लें, कारण फाटले 6 म्हयन्या सुद्दां दिलें न्ही जाल्यार तो तातूंत भितर आयलोच. तेज्या ऑफिसाचो गुड यूज ताणें केलो आसतलो, कळ्ळें तुका. हें पळोवपा जाय. आतां अशें लोक उलयता की बॅकडेटेड रेजिग्नेशन घेवपा मेळटा आनी कितें हें तें अशें उलयतात. सो हातूंत कळटा की हे ऑफिसां खंयचे तरी हातूंत भितर आसात. सो हाजेर मातशें ते मिनिस्टरान बाकीच्यान सगळ्यांनी क्लीन येवपाक जाय. ताका लागून म्हणटा की हो आतां पयलीं जो हें करतालो की हातूंत भितर सरकाराचेच कांय जाण थोडे सामील आसात असो आरोप येतालो. सो तो आतां खरो जाता काय अशें दिसता. खरें जाता. तातूंत भितर कोणालो जर हात नासतना, कोणालो जर इन्फ्लुयन्स नासतना जर ही कामां जावपाक शकनात न्ही. आनी पुलिसान सांगलें तें दुसरें की 2016 साकून हें चालू आसा. ताजेर मागीर तेन्नाचे मुख्यमंत्री की लक्ष्मीकांत पार्सेकरान चॅलेंज केली ती वेगळी की दाखयात तुमी हाडून कोणें म्हणलें जाल्यार आपूण राजकारणांतल्यान संन्यास दिता. आपली गव्हर्मेंटा टायमार अशें जालें नाशिल्लें. तें म्हणटा पार्ट वेगळो. 2016 साकून जेन्ना हें चालू आशिल्लें हें कोणालें बेश्टे कोण पयशे घेवन कामाक लावपाक शकना न्ही. थंय तांची कामां जातालीं, खंय तरी तें फिसकटलें म्हणून तें आतां जायना जालें, उगडपाक लागलें. सो आनीक आज आतां गोविंद गावडेचो हेच आयला म्हणून विशय आयला म्हणून हांव चर्चे काडटा हो प्रश्न की आज आमची जी भगवान बिरसा मुंडा ताचे खातीर जागृती रॅली जी 7 दिसां पयलीं पत्रादेवी साकून सुरू जाल्ली तिजो आज मडगांवाक समारोप जालो. आनी तातूंत भितर सभापती रमेश तवडकर आशिल्लो. रमेश तवडकरान थंय पत्रकारा कडेन उलयता आसतना एक स्टेटमेंट केलो की गोंयांक कांय राजकीय शक्ती आसात, ताजे फाटल्यान आमचे गोंयांत धोको आसा असो तो म्हणटा. कोणाचें नांव घेवंक ना पूण अशें ताणें हो मारला. सो ताका दुसरें विचारलें की सद्याक जो ताणें जी रॅली काडल्या ते पयर फाटीं उटाचो तांगेली सभा आशिल्ली ताजें उत्तर दिवपी शकता तो मात तशें कांय ना. तातूंत ताणें आनीक म्हणलां की कांय लोकां बरोबर आपले मतभेद आसात आनी ते आपणें केन्नाच लिपोवन दवरिल्ले नात. आनी तो अशें म्हणटा की कांय लोकांचे सावळेक बसून आपल्याक उबो रावपाक नाका. हे कोणाक म्हणल्यार डायरेक्ट गोविंदानीक तांचो ग्रूप प्रकाश वेळे हाका म्हणलां हे सगळें उगड आसा. म्हळ्यार ताजे मतभेद कोणा कडेन आसात. तो म्हणटा 2012 साकून हे सगळें 2012 म्हणजे जेन्ना तागे टिकेट गेली तेन्नाच्यान आनी ती प्रकाश वेळकाक मेळ्ळी. सो तेन्नाच्यान ताजे आनी ताजे भितरली जी हें आशिल्ली ती पेटली ती अजून पर्यंत पालवाना. हें सगळ्याक उगड आसा. आनी ताजे ग्रुपाचें आनीक म्हणजे गोविंद गावडे, प्रकाश वेळे ग्रूप आनी रमेश तवडकर हांचे पटना हें सगळ्याक उगड आसा. पूण हें जर पळयलें जाल्यार हो एक म्हणजे एकच सरकारांतले 2 जाण एकमेकाच्या विरोधाक हे मातशें थोडे अशें हें दिसना आयकोपाक विचित्र दिसना. हें पयलीं साकून ते वेगळेच आशिल्ले आनी हांचे भितर ती धगधग आशिल्ली चालूच आशिल्ली. फक्त कितें आशिल्लें उज्यान कीट घेतली नाशिल्ली. इतले दीस ती भितरल्यान म्हणजे सनसड्यार कसो धुंवर येता भायर उजो पेटना तशें तें भितरल्यान धुंवर येतालो. उजो केन्ना पेट्टलो सांगपाक तो आतां सामकें म्हणजे कीट घेतल्या. आनी आतां म्हाका दिसता BJP सरकाराक भिवपाची गरज आसा हें म्हणपाचें वाक्य पडटलें. तवडकर ज्या प्रमाणे आक्रमक आतां उलोवपाक लागला त्या प्रमाणे भिवपाची गरज आसा हें म्हणपाक म्हाका दिसता. आज रमेश तवडकर ताणें कोणाचें नांव घेतलें ना ताच्या नंतर इतलो आक्रमक आशिल्लो. तो म्हणटा की 2012 साकून आपणें उठा कडले संबंद तोडले. बरोबर. 2017 आपूण जेन्ना आपल्याक डिफीट जाली ते 2017 ते 2022 पसून जेन्ना आपूण सत्तेक नाशिल्लो तेन्ना ह्या गटा कडल्यान आतां नांव घेना कोणाचें पण ह्या गटा कडल्यान गोविंद गावडे आनी प्रकाश गटा कडल्यान आपल्याक पावलाक आपलो अपमान जालो. आनीक कितें म्हणटा ते
प्रत्येक वेळार आपूण कसो सकल हे दाखोवपाचो प्रयत्न जालो आनी ताज्या फाटल्यान ताणें एक हें केलां की आतां आपूण सत्तेचेर आसा म्हणलां. सो एक प्रकारचे तो सांगता की तुमी कितें केलें ताजो आतां स्कोर सेटल करपाचो आपलो टायम असो जेन्ना तुवें फाटल्या दिसांक एक काणकोणची पंचानवी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली की काणकोणा भितर आर्ट एंड कल्चरा कडेन घोटाळो जाला. सो तो एक त्या टायमार एटॅक आशिल्लो तेन्ना रमेश तवडकर परतो बॅकफुटार गेलो, मातसो स्लो रावलो, डिफेन्सीव रावलो आनी ताणें ताका हातूंत विधानसभेक बी मातसो प्रोटेक्ट केलो जेन्ना ओपोजिशन ताचेर एटॅक करपाक लागलें. पूण हें सगळें भूत हाडिल्लें कोणें? रमेश तवडकरानच थंय घाल्लें व्हरून, म्हणजे तुमी हाका गोविंदाचेर एटॅक करात. सो आनीक हें आशिल्लें ते पयलीं ताणें की बुटाचो जेन्ना बुटाच्या मेळाव्याक जे भाशण जालें तेन्ना ताणें सांगलें की आपलो अपमान आपूण सोडून घेवच ना, म्हणजे सभापती पदाचो अपमान आपूण सोडून घेवच ना आनी हें चल जाल्यार आपूण सभापती पद सोडपाक रिजायन जालो. सो जेन्ना ताणें पयर सांगलें हें पयच्यान तें स्टार्ट जालें सगळें. म्हणजे जेन्ना ताका विचारलें बाबा तुजें अशें हें जालें, तूं गेलो ना, आपयलो ना, तूं आयलो ना म्हणटा तुका इन्विटेशन, तेन्ना ताणें तो सगळें हें ताजो स्पोर्ट जालो सारको. आनी ताणें तेन्ना सांगलें की आपल्याक आपोवपाचे प्रश्न ना, कारण आमकां आपले एक्सेप्ट करपाचे हें ना, हे मनशा कडेन आपले संबंदच तोडला जे आपल्या विचारसरणीक पटनात अशें ताणें सामकें एटॅक केलो. आनी ताणें बीजेपी गव्हर्मेंटाक म्हणजे सरकाराकय सीएमाक सांगलें की तूं आसतना तुजो एक मंत्री जर आपल्याचो अपमान करता, एकदां न्ही दोनदां आपूण उबे रावलो, तिसरीदां आतां हाजो शेवट, हाजे फुडें आपूण आजय तेच उलयता. म्हणजे तो एक वटेच्यान शिटकावणी दिता. काल तर ताणें आयज सगळे पेपराचेर हेडलायन आसा की तो सरकाराचेर कसो घसरला. डायरेक्टली जरी घसरलो नासून ताणें इनडायरेक्टली घसरला, म्हणजे तुमचो काही मंत्र्याचो कारभार बरोबर ना म्हणजे म्हणप म्हळ्यार एक सभापती तोय बी रुलींग पार्टीचो एक सिनियर आमदार रमेश तवडकर बीजेपीचो सारको, म्हणजे काही जाण निवडक बीजेपीचेच हातूंतल्यान मुशींतल्यान आयिल्ले ते काही जाण म्हणजे सामकें बोटार मेजपा सुद्दां इतले ते कमी पडटले, 5 बोटां सुद्दां जावनायस म्हाका उरल्या ते, तातूंतलो एक रमेश तवडकर. आनी तो जेन्ना म्हणटा हें सरकाराक घरचो आहेर. आज ताणें एक केलें की तो म्हणपाक हो म्हणपाक लागलो उठाचो भाशण आहा तें पयलें भाशण न्ही, म्हणजे पयलीं आपल्याचे एटॅक न्ही, एक पयलो म्हणटा तो जो कोण ऑडियो फाटीं तो हें जाल्लो तातूंत म्हणटा गरजे भायर आपल्याक भितर ओडपाचो प्रयत्न जालो, तो आपणे मुद्दाम लोकां कडेन पावयला तर आरोप जालो. दुसरें काणकोणा रवींद्र भवनाच्या उद्घाटन आशिल्लें त्या वेळार जे भाशण जालें तें, आनी तिसरें पयर आमचे उठाचे मेळाव्याक जे भाशण जालें ते म्हणटात. हे तिनूय जर भाशणां पळयल्यार तर सभापती पद म्हणटा तो रमेश तवडकराचेर हें न्ही म्हणटा सभापतीचेर. सभापती हे संविधानीक पद आनी ताका लागून त्या पदाचो अपमान करप न्ही हे संकेत आसतात. पूण हे कांय जाणांक पटनात, मान्य नात अशें दिसता म्हणटा तो. आनी हाजेर जर आपणें जर कंप्लेन केली जाल्यार आपल्याक चुकली कितें काय म्हणटा तो. आनीक ताणें आतां हें केलां की ज्यो अराजकी शक्ती म्हणटालो तातूंत भितर तो म्हणटा की कांय जाणांक ताज्याच जर शब्दाक सांगल्यार कांय मुठभर अराजकी ग्रूप ते सगळे गर्दी जमयतात, लोकांक हाडटात, शो करतात आनी मागीर आपुणूय आपल्यालेय बरें तुमचेय बरें अशें हें करतात आनी दुसऱ्याक कमी दाखोवपाचें हें करतात. सो आनी दुसऱ्यांनी ते म्हणजे तागेले जे शंडपणे ते पळोवपा सारके ते आपल्याक मान्य ना. बरोबर, ताजो डायरेक्ट पॉयंट आशिल्लो हो प्रकाश वेळ ग्रुपाचेर आशिल्लो राजकीय शक्ती अशें म्हाका तरी दिसता आनी कोणाकय दिसतलें हें डायरेक्ट पॉयंट आशिल्लो. ताका ते तोंडांतल्यान तांची नांवां घेवपाक नाका, मे बी तांकां इम्पॉर्टन्स येतलें म्हणून बी आसा ते. सो तांकां तो पॉयंट आशिल्लो अशें म्हाका तरी दिसता. आनी आतां रमेश तवडकर जो उठला पेटला, आतां हें आतां सीएम महाराष्ट्राक आशिल्लो आज म्हाका दिसता पावलो दिसता, हे बिजी आशिल्लो. सो पयर तानावडेन ताची हें सिरियस घेतिल्लें आनी ताका सांगिल्लें की सीएम येतकीर आमी बसून उलोवया सटल. आतां पळोवया हें वादळ पेटलां तें खंय म्हणल्यार उरता आनी ह्याच हातूंत भितर ऑफिसा भितर पालवता काय आनी मुखार पावता. फाल्यां रमेश तवडकर पळय, रमेश तवडकर एकदां तूं ताका जर हें केलो, हाजी पयलीं एक्सपिरियन्स आसा. ताणें अशीच बायट रवींद्र भवनाक दिल्ली की जेन्ना PWDची स्कॅम म्हण आयलें आनी गोमंतक पेपरान तें उक्ताडार हाडिल्लें तेन्ना ताणें सांगिल्लें हय आपूण दुखावला, आपणे पार्टी कडेन कंप्लेन केल्या, पार्टी कडेन कंप्लेन केल्या, आपणे हांगाय केल्या, दिल्लीक केल्या. ताजे नंतर तो दिल्लीक गेलो आनी ताजे नंतर एक मिनिस्टराक आपली मिनिस्ट्री सोडची पडली. निलेश काब्रालाक आपली मिनिस्ट्री सोडची पडली. तो अजुनूय म्हणटा जॉब स्कॅमाचेर ताचेर आपणे तेन्ना कंप्लेन केल्ली पार्टी कडेन. सो आनीक आतां ह्याच सगळे फाटभुंयेचेर फाल्यां
आमचे काणकोणाक जे भगवान बिरसा मुंडाचे जे जयंतीचो समारोह ताचो फाल्यां मेन सुवाळो थंय जावपाचो आनी फाल्यां सेंट्रल मिनिस्टर दुर्गादास बीकी म्हणटा तो त्या हातूंक वेलफेअर सेंट्रल ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर फॉर स्टेट हो येवपाचो आसा. सो एक प्रकारचे जर हो पळयलो फाल्यांचो जाल्यार रमेश तवडकर कितलें तें शक्ती प्रदर्शन न्ही म्हणलें तरी आसतना एक प्रकारचें शक्ती प्रदर्शन आनी अनडिस्प्युटेड लिडर कोण हो दाखोवपाचो प्रयत्न दिसता. तूं अनडिस्प्युटेड लिडर कोण आसा न्ही, रमेश तवडकर आतां उठा एक सायडी आसा. रमेश तवडकर आतां कितलीं वर्सांच जालीं तो वेगळ्या हातूंत आसा. पूण एक जर पळयलें जाल्यार रमेश तवडकरान हाजे पयलीं इलेक्शनाक प्रूव करून दिला की आपूण बीजेपीक डॅमेज करपाक शकता कांय मतदारसंघा भितर. हें ताणें दाखोवन दिल्लें आसा ऑलरेडी. आमी 2017 पळयलें, सगळ्यांनी पळयलां 2017 भितर. सो अनडिस्प्युटेड ते तांचे हाजे भितर. पूण रमेश तवडकर आतां एक शक्ती म्हण वयर येता अशें म्हाका जाल्यार दिसता. एक फोर्स म्हण तो हातूंतल्यान एक आपली ते चळवळ जावं ती आदर्श आसूं लोकोत्सव आसूं ह्या हातूंतल्यान तो एक आपली चळवळ आनी आपले कार्यकर्ते हे प्रत्येक मतदारसंघा भितर जंय जंय एसटीची प्राबल्य आसा थंय तो तयार करीत आयिल्लो आसा आनी रमेश तवडकर म्हण शक्ती म्हण मुखार येता. सो ह्या हाजेर आमी ही चर्चा हांगा थांबोवया. पूण एक सगळ्याक उत्सुकता आसतली की फाल्यां काणकोणा नेमके कितले लोक येतले, कितले जातले. आज जेन्ना आमचे मडगांवां ती रॅली आयिल्ली नाय म्हणल्यार साश्टीची सारके हातूंत विशय आसा तांकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. सो आनी एक तुवें मान्य करपाक जाय की रमेश तवडकर हो ऑर्गनायझेशन स्कील आशिल्लो कार्यकर्ते साकून नेतो ह्या हाजेर पाविल्ल्यान ताका ते कशें लोकांक हाडप, कशें एकठांय करप, कशें एक बरो इव्हेंट हाजेर आतां म्हाका जाल्यार दिसतालो विजय सरदेसाय एक बरो इव्हेंट करतालो, बरो सक्सेसफूल बरें सारकें म्हणजे तुका कशें प्लॅनिंग करून सारकें तशें रमेश तवडकर गांवगिरी वाठारांनी आपले इव्हेंट सक्सेसफूल करता. कारण इतलीं वर्सां तो आतां लोकोत्सव करता. लोकोत्सवा पयलीं आमचे गोंयचेच लोक वताले. आतां फाटली तुवें लोकोत्सव पळयला ऑल ओव्हर इंडियेंतले लोकांक सगळे ट्रायबल वेगवेगळे परफॉर्मन्स करपाक आयले. म्हणजे कितली तयारी जाय पडटली हें तुवें पळोवपाक जाय. सो तातूंत भितर व्हेरी ऑर्गनायज ताची फंक्शन आसतात. सो फालचे उत्सुकता म्हणटा ती फालची प्रोग्रामांत न्ही, उत्सुकता ताची नंतर जातलें राजकारण आनी कोणाचो बळी पडत हेंय सांगपाक जायना. सो ह्या ताजेर आमी चर्चा थांबयतात. एकच सगळ्या बरोबर आमकांय उत्सुकता लागल्या फाल्यां काणकोणाक कितें जातलें तें. सो फाल्यां कितें जातलें तुमचे मुखार आमी हाडून दवरतले. तोपर्यंत तुमचे आमी निरोप घेतात. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.